सो काल बाणस्तारी एक दुखद घटना जाली. आमच्या गांवांतले 2 मनीस ना जाले. आमचो गांव म्हटल्यार आमचें घर आनी दिवाडे घरांतले सगलो लोक हांगा वांगडा येयला आनी जो मेरेन जस्टीस गावची ना तो मेरेन आमी ओगी रावचे ना. खरेंच आमकां जो आयज जाला ह्या आमचे गांवचे दिवाडेचे ह्या मुड्डेर हांगसर येता जो आमचो गांवचो भाव सुरेश फडते आनी तेजी मिसीस भावना फडते आपल्या भुरग्यांक अशी सांडून ह्या संवसाराच्यान ना जाली. खरेंच आमकां दिवाडकारांक हें दुख्ख म्हणूनच आमी आयज सगळे दिवाडकार जमलेले आसा की तेंच्या भुरग्यांक जे कायद्यानुसार आसा ते न्याय गावचो. कित्याक काल जेन्ना घटना जाली थंयसर एक आय विटनस आसलेलो. त्या आय विटनसाचेर व्हिडियो अपलोड जालो. आख्ख्या गोंयकारांनी पळयलो कित्याक की तो आय विटनस आसलो. तेणें जी घटना जाता ती सगळी पळयली आनी थंयसर जी कोण आसलेली थंयसर ती ड्रंक आसलेली. ड्रंक जावनूच तो एक्सिडंट जाला हें सगळें प्रूव जाल्लें आसा. आनी आयज तुमी पळयता कित्याक की सोशल मिडियाचेर आज दुसरेंच जाता. आयज 3 आय विटनस खंयच्यान तरी येता आनी दुसरोच स्टेटमेंट जाता. सो अशें जर कितेंय जर चेंजीस जायत जाल्यार हेका न्याय म्हणना आनी अशें जावं उपकारना. म्हणूनच आमी सगळे जाण परत एकदां एकठांय जाल्या कित्याक की जें कितें कायद्यानुसार आसा तशेंच जावपाक जाय. आतां पयरूच तशें आयकलें कित्याक की तेका जी कोण ड्रायव्ह करताली तिका फाटल्या दिसांनी ट्रॅफिकानसून काही हेका लागून तिका ट्रॅफिक हें पडली चलना पडली. 7 काय 5 म्हणटा कोण 3 म्हणटा. जाल्यार पुलिशेन तेजेर कित्या खातीर एक्शन घेवंक ना. जर तेन्ना जर एक्शन घेतलेलो जाल्यार आयज हे इन्सिडंट जावपाक फावनासलें. तेन्नाच तांकां कळटलें आसलें. आनी ह्यावूय गजालीर जर आयज येदो व्हडलो इन्सिडंट जर जावन ह्याचेरूय जर कांयच कारवाई जायना जाल्यार अशें ग्रहीत जातलें. आनी आमच्या सारकेल्ले जर गांवच्या भुरग्यांक आयज परत एकदां कोणाकूय इन्सिडंट जावंक शकता. आनी जर तो गरीब भुरगो तो कितें करतलो कोण आवाज फुटयतलो ताका लागून. त्या खातीरूच आमी आयज गांवचे सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की तेंच्या फॅमिलीक सामको न्याय गावपाक जाय. आनी ताका सद्या तरी बेल मेळपाक जायना. आनी गाडी सद्या तेजी मिसेस म्हणटा ती चलयता बायल चलयताली अशें आय विटनसान व्हिडियोचेर सांगलेलें आसा. सरपंचानूय थंयसरल्या लोकल सरपंच जो एक्सिडंट जाल्लो थंयसरल्या त्यावूय लोकल सरपंचान सांगलां कित्याक की थंयसरली बाय गाडी चलयताली आनी चलपाक सुद्दां सिच्युएशन अशें नासलेलें. आनी असो इन्सिडंट जालो त्या टायमार जेन्ना पुलीस पावले थंयसर तेणें क्लियरली सांगलेलें आसा कित्याक की थंयसर जे बॉडीज थंयसर फडफडटाले तांकां पळोवच्या नुसार तांकां VIP सर्वीस मेवळी. हें कित्याक लागून खरेंच गरज आसलेली त्या लोकांक उखटून तांकां हेल्प पयलो जाय आसलेलो तांकां प्रोटेक्शन जाय आसलेलें. अशें जर चल्लें जाल्यार कितें जातलें. त्या खातीर सगळ्यांनी अवेर जावंक जाय आनी हेजेर जो न्याय आसा तो तांकां मेळपाक जाय आनी तेंच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. त्या खातीरूच आमी आयज दिवाडकार सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की अशें जाल्या ती घटना तेजेर कारवाई जावंक जाय. आनी हांव रिस्पेक्टेड प्रमोद सावंताकूय सांगता ह्या एसेंब्लीन आवाज करून ताका जी शिक्षा आसा ती ताका मेळपाकूच जाय. ही आमचे दिवाडे गांवाचेर खरेंशाली एक दुखद अशी घटना घडलेली आसा. कित्याक आतां हे जर सगळ्यो जर गोश्टी पळोवंक वचत जाल्यार पुलिशेचो जो विश्वास जो आसा न्ही तो खंय तरी धळमळीत जाल्लो आसा. कित्याक आय विटनेसा प्रमाणे जर पळयशें जाल्यार हांगासर आज कितें भलतेंच जाता. हें अशें जावचें न्ही. खरें म्हणशाल्या आमचे आमदार माननीय जे राजेश फळदेसाय आसा तांच्यांनी सुद्दां खरें म्हणशाल्या आमच्या बरोबर रावन आमकां न्याय पळोवन दिवचो अशीच आमची अपेक्षा आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.